थोडे दीस फाटी हार्डली सॅटर्डे आमी येयल्ले हिंगा इन्स्पेक्शनाक विथ द WRD ऑफिशल्स. सुदेश खलप आमचो चेअरमॅन टेनंट्स असोसिएशनाचे आनी रुपेश नायक दोनी लोकांनी म्हाका व्हिडिओ फोटो धाडलोले आनी मोर पर्टिक्युलर सुदेशान म्हाका तो व्हिडिओ धाडलो तो रोखडो म्हाका कळ्ळें डेंजर आनी प्रॉब्लम कितें तो. आनी हांवें सॅटर्डे जायन पासून ऑफिसरां आपयले ते आयले विनू नायक आनी रेशमा विनू AE आनी रेशमा JE आनी अविनाश आजगांवकर आनी हांवें आयकलो तो तालाटी पासून आशिल्लो म्हूण ते दिसा हिंगा रश्मी हय. आनी सगल्यांनी पळयलें कितें सिट्युएशन आशिल्लें तें. मंडे हांव रोखडो गेलो कलेक्टराक पर्सनली मेळ्ळो आनी सांगलां हें सामकें अर्जंट म्हूण. आमचो अंकीत यादव म्हूण कलेक्टर IAS ऑफिसर आसा बरो एक्चुअली सामको अंडरस्टँडींग तेगे पिकअप सामकें फास्ट आशिल्लें आनी तेणें सांगलां रोखडें आयज ते आयज इन्स्पेक्शनाक धाडटा सगळे रिपोर्ट घेता आनी नेक्स्ट डे ऑर्डर काडली आनी आमकां ऑर्डर दिली आनी WRDक डायरेक्शन दिलें तें बेगीन हें काम करून अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट करपाचें. हांव देव बरें करूं म्हणटा कलेक्टराक. मागीर आमचो एक डेप्टी कलेक्टर म्हूण आसा वसंत दाबोलकर तेकाय इनचार्ज ऑफ DME म्हूण दिला डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट. मागीर सायन केली ती ऑर्डर गुरुदास देसायान पळयल्या म्हाका दिसता अंकीत यादव आसतलो भायर ऑन लीव कितें आसतलो म्हूण अंकीत यादवान ती स्टेप्स घेतली ती बेगीन करपाक अंडरस्टँडींग द पोटेन्शियल ऑफ द डेंजर्स द हॅझर्ड्स एंड प्रॉब्लम. आमी रोखडे आयले तेन्ना इवन WRD AEन सांगलोलें विनून सांगलोलें की त्या रिक्वेस्ट आशिल्लो हे माणशेचे दार वयतले म्हूण कितें ब्लॉकेज कर म्हूण. थिंगाय पासून रोखडे बॅग्स गायले ब्लॉक करपाक ते मागीर प्रेशर ना म्हूण आनी हे दाराचे रिप्लेसमेंट काम बेगीन ते कोतले विथ फायबर आनी हे स्लॅबाचे वर्क आतां स्टार्ट केलें. सो आतां हांव तेंकाय देव बरें करूं म्हणटा टू आवर WRD. हांव सद्दां म्हणटा WRD इज व्हेरी प्रॉम्प्ट व्हेरी रिस्पॉन्सीव. आय वॉन्ट टू थँक सुभाष शिरोडकर फॉर हीज डायरेक्शन एंड डायनेमिझम. आवर चीफ इंजिनियर सालेलकर the executive engineer and our team with AE Vinoo, JE Reshma and Avinash Ajgaonkar and सगळे आहात ते थिंगा WRD कित्याक ते बेगीन येतात आनी आमचें काम स्पेशली शेतकाराचे तांकां अंडरस्टँडींग आसा कितें आहा ते कितें प्रॉब्लम जातलो आनी ते कोतले आनी हांव रावता सगळें आमचें बेगीन जातलें म्हूण हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सुदेश तुमी सांगनात जाल्यार आमकां आमी पावनात आनी शेतकार शेत कोत्तात देखून तांकां हें आसा हुस्केतात ते शेत पिड्ड्यार जातलें नाल्यार तुमी जाणात लोक पासून म्हणटात ते शेत पिड्ड्यार जातलें आनी मागीर ते डेवलपमेंट कोतलें. तुमकां नाका तुमकां शेत दवरूंक शेत करूंक जाय. सो देखून हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळे उमेदीन कोत्तात म्हूण आयज हांव जाणा तुमकां कितली ऑपॉर्च्युनिटी आहा आनी खूंय वचपाक पूण तुमी शेत कोत्तात म्हूण आमचें गोंय सांबाळटात म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.